सुराव तरी काढपाक जाय मागता. आणि मेन गोष्ट स्पेसिफिकली गिरीश चोडणकरान एक स्टेटमेंट दिलो आसा. भारतीय जनता पार्टीचो सरकारान एक कोण तरी सेक्स स्कॅन्डलान आसा म्हणून भारतीय जनता पार्टीचे सरकाराचे येदे व्हडले जर नाव जर घेता, सेंटराक भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा, गोंयांत भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आसा, आणि आता ओपनली बीजेपीचे नाव जर घेता जाल्यार गिरीश चोडणकरान आज पासून त्याचे नाव मनशाचे कित्याक लागून घेवंक ना. गिरीश चोडणकर बाब काँग्रेसचो मनीस, एक जबाबदारीचो मनीस, अशी स्टेटमेंट दिता की हांवें गोळीबार करता. व्हेरी नेक्स्ट डे आज पेपराचेर वाचता आमी बीजेपीच्या सरकारान खंयचे तरी मिनिस्टराचेर आयज बेगींतले बेगीन तेजेर एक्शन घेवपाची तयारी केलेली आसा. बायकांनो आणि नवऱ्यानो, आपली बायका तुम्ही नवऱ्यानो तुम्ही आपली बायका सांभाळून ठेवा. हे स्पेशली हांव म्हणटा कित्याक लागून की आयज जे आमी पळयता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आमी पळयता, आमी प्रत्येक गोष्टी त्या नदरेन पळयना, पूण एक बीजेपीचो मिनिस्टर जेन्ना एक सेक्स स्कॅन्डलान जर आसा, ओपनली जर भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराचे एलिगेशन जर घालता, गिरीश चोडणकरान तेजेर पोलीस कंप्लेंट करपाक जाय आसली. गिरीश चोडणकर ब्लॅकमेल करता काय भारतीय जनता पार्टीचे सरकार भारतीय जनता पार्टीचे महिलांक ब्लॅकमेल करता हे कळना. उलोवपाचे गजाल कित्याक स्पश्ट आसा की आमी आयज पळयता आसतना आयज बेटी पढाव बेटी बचाव म्हणटा. आयज आमकां खंयसरूच दिसना भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जो असलो मनीस जर आसा. आमी पयला भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान 3 मनीस आसा. एक तालिगांवसून एक तरी कोणाचे फाटल्या दिसांनी नाव येयल्ले, तेजेर एक केस घातलेली, हो बीजेपीचोच मनीस. सेकंड परत तुमकां खबर आसतली कुंभारजुव्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोणाचे तरी कितें जालो, हो बीजेपीचोच मनीस. आणि आता तिसरो मनीस उत्पन्न जाल्लो आसा. आणि बीजेपीचे सरकार म्हणटाले आमी तुमकां स्वच्छ प्रशासन दिता म्हणून, रामराज्य हाडटा म्हणून सांगता. आयज रामराज्य खंय दिसत ना. आमचे सीतामाईक आयज हांगा येल्ले फाटल्या दिसांनी लंकेक गेल्ले, पण थंयसर कांयच जावंक ना. रावण तरी बरो आसलो. स्वच्छ प्रतिमेची सीता असली आणि हांगा भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान आयज जर असले जर एलिगेशन घालता आणि हे सरकार जर चलयता भारतीय जनता पार्टीचं सरकार, आणि येदो व्हडलो जबाबदारीचो मनीस गिरीश चोडणकर बाब जर एलिगेशन जर घालता भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान, आयज तेजें नाव कित्याक लागून डिक्लेअर करूंक ना. आमी पळयता आसतना आयज पळयता आमच्या पोटाचे पळयता, आयज कोविडान लोकांक त्रास जाल्लेले आहा पळयतात. तितून भारतीय जनता पार्टीचं सरकार हेतूंतल्या हेतून असली एलिगेशन घेवन जर आमी स्वच्छ प्रतिमेची भारतीय जनता पार्टीचे सरकार जर म्हणटा, आयज आमकां कळोवन चुकले की आयज बीजेपीचे सरकार आमी जे नदरेन जे पळयताले रामराज्य म्हणून पळयताले, आयज आमकां खंयसर तरी एकदम हेंचें राज्य कसलें जालां तेच कळना. मागता तुम्ही आयज अख्ख्या देशाचे राज्य चलयतात, अख्ख्या देशाची तुम्ही प्रतिमा आयज अख्ख्या गोंयचें नांव पिड्ड्यार केलेला, जमिनीचेर बलात्कार केलेलो आसा. म्हणजे कितें ओल्ड गोवा चर्चीचेर सुद्धा हेंच्या चर्चीच्या आवारांत सुद्धा जी हेरिटेज आमी म्हणटा एक मॉन्युमेंट्स जे आसात, 342 मॉन्युमेंट्स पैकी एक आमचे ओल्ड गोवा हेरिटेज आमकां डिक्लेअर केलेली. भितर हेंच्यांनी आपल्या मनशाक बीजेपीच्या सरकारान एक खंयतरी एक CN शायना म्हणून कोण तरी बायल आसा, स्पोक्स पर्सन बीजेपीची, तेका भारतीय जनता पार्टीचं सरकार तिका स्पेशली थंयसर ते हेतून चर्चीच्या विदीन 1 किलोमीटरच्या आवारान एक कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता. आणि ते व्हेरी नेक्स्ट डे म्हणतात ना आमी ते TCP मिनिस्टर म्हणटा आमी ते विड्रॉ केले म्हणटा. थंयसर बीजेपीचे सरकार आज करप्ट म्हणून कळटा, जमिनीचे बलात्कार केलेलो आसा. आणि दुसरो बलात्कार गिरीश चोडणकरान एक मिनिस्टराचे सांगलेल्या. आणि इतले जर आसून बीजेपीचे सरकार आज बरें जर म्हणटा, आमी बीजेपीचे सरकाराचे विरुद्ध ना, पण हे गजाली जेन्ना एक्सपोज जाता तेन्ना हे आमी हेचेर कितें ठरवपाचें. भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडेन मागता आमी हे जे तुमचेर एलिगेशन घातलेले आसा, एक तर तुमी गिरीशान एक फॉल्स एलिगेशन घातला म्हणून तेजेर तरी कंप्लेंट करपाची, नाल्यार गिरीशान तेंचेर 24 वरां मायकला कशी दिता, मायकल लोबो 48 वरां दिता, तशीच गिरीशान तांकां 48 वरां दिवंक जाय ती. 15 दीस तूं टायम कित्याक करपाक दिल्लो आहा. म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान भितरसून सेटिंग करता का भारतीय जनता पार्टी तुज्या कडेन सेटिंग करता हे स्पश्ट जाता. गिरीश चोडणकर बाब तुजे कडेन मागता गोंयचे जनतेक खंयचे डिसिजन तूं व्हरता. आयज चर्चा चालू आसा. एक जर कोणाच्या आतां मिटिंगेन जर कोणाचेर एक बरी महिला जर गेल्यो, सगळीच महिला नासता अश्यो. बीजेपीची संस्कृती आसा, बरी संस्कृती आमी मानता तांकां, तेंचे कडेन प्लॅन आसा.
पूण अशें जर जावं लागलो कारणाशिवाय बीजेपीचेर जर कोण जर एलिगेशन घालूं लागलें भारतीय जनता पार्टी सरकार तेंचेर आयज ओगी कित्याक लावून रावला मागता आमी आमची गोंयची आयज संस्कृती म्हणटा गोंयच्या लोकां कडेन आयज लोक पळयता आसतना आमी पळयता कलांगूट येता आसतना आमी इंटरनेटाचेर पळयता हांगा गोंयान जे आसा न्हू हे आयज कितें म्हणटा ती एक बायलां चलता न्हू बरी बरी चलता न्हू तेजे कडेन वायट भायसून जे लोक येतात ते हे नदरेन पळयतात बिकॉज ऑफ दीस हांव मागता गोंयच्या जनते कडेन भारतीय जनता पार्टी सरकारान एक तरी गिरीशाची कंप्लेंट करपाची नाजाल्यार बीजेपीन गिरीशान तरी भारतीय जनता पार्टी सरकाराचेर एक कंप्लेंट करूंक जाय हे ब्लॅकमेलीचो धंदो हो बीजेपीच्या सरकारान चालू आसा गिरीशाचो काँग्रेसच्या हितून तेच चालू आसा म्हणून मागता गोंयचे लोक सुखी केन्ना रावतले म्हणून आमी हे स्पेशल हेचेर आयज मुखार दिल्लेले आसा की हेचेर भारतीय जनता पार्टी सरकारान हेचेर विचार करपाक जाय आनी अख्खे गोंयचे जनतेचें रक्षण करपाक जाय मागता देव बरें सध्या टीएमसी आणि तुमची एनसीपीची युती बाबतीत चर्चा चालू असतात गावच्या त्याच्याबद्दल काही बोलले टीएमसी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष आमी पळयता आसतले आमचो चर्चील बाब आलेमाव जो आसा एकूच आमचो गोरवाचो आमदार आसा तेणी भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक भायसून सपोर्ट केल्लो आपले कॉन्स्टिट्युएन्सीज जे आसा बाणावली मतदारसंघाचे डेव्हलपमेंट जावपाक पूण आयज आमी पळयता आसतना विजय बाब सरदेसाय हो ओपनली बीजेपीक भितर वचून सपोर्ट केला सपोर्ट करून मिनिस्ट्रीचें पद भोगलेलें आसा भोगता आसतना तेणी काँग्रेसीक वायट एसेंब्लीन जो झेंडा जो वयर आसता एसेंब्लीन तेणी वायट काँग्रेसीक म्हणलेलें आसा पूण काँग्रेसीन जर तेका राहुल गांधी जर हात धरूंक सोदता तर चर्चील आलेमाव जो आमचो स्पश्ट आसा आपल्या डेव्हलपमेंटाक लागून तेणी भायसून सपोर्ट केला पण आमी पळयता आसतना आज म्हणटा काँग्रेस पक्ष आनी गोवा फोर्ट भितरसून तरी आमकां दिसता की हे भितरसून इंटरनली एकामेकाक सहकार्य करता हे स्पश्ट जालेलें आसा पूण तेंच्या पापान राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष जर टीएमसी कडेन जर वयता आज पासून डिक्लेअर जालोलो ना कित्याक लागून आमकां गोंयचें रक्षण करपाक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष काँग्रेसी पेक्षा सक्षम आसा कारण काँग्रेस पक्षा कडेन आमचे कडेन टॉप लिडर आसा रिस्पेक्टेड ऑनरेबल शरदचंद्रजी पवार साहेब आसा आनी तो जो निर्णय घेतलो हो सारकोच गोंयाक लागून घेतलो कित्याक काँग्रेसचे आयज जे तुमी पळयता आसतलें वातावरण रातोरात कोणाक तरी लागचें मेळपाक वयतात आमकां तेजेर दुबाव मारता भंय दिसता मातसो पूण आयज जर टीएमसी आनी एनसीपी जर युती जर जाता जाल्यार हांव तरी म्हणटा हितून वेलकम जातलें कित्याक लागून गोंय हे काँग्रेसच्या हितून जरी गेले काँग्रेसचे पक्षाचे पयलीं तुमी आरोप करताले की टीएमसी बरी ना म्हणून आतां रोखडीच तुमकां टीएमसी बरी दिसली कोणी आरोप केल्लो तेच्या पयलीं तुमी केल्ले म्हटल्यार टीएमसीचे आरोप करूंक नासलो हांवें केन्ना खंयचे पक्षाक आमी गोंयांत एक पक्ष जे आसा न्हू खंयचे पक्षाक आयज वेलकम आसा कोणी येता पक्ष आमी अशें म्हणटा फाल्यां ताका एक्सवायझेड मनीस पक्ष आपण स्थापन करतलो टीएमसी बाबत सगळे कडेन आरोप जाताय की टीएमसी बरे न्हू ते लुटेड्यो मारी करी तेच्या बद्दल तुजें कितें म्हणणें पळय टीएमसी पक्ष तृणमूल काँग्रेस पक्ष जो आसा वेस्ट बंगालचो पक्ष भारतीय जनता पार्टीचो पक्ष हो उत्तर प्रदेश थंयसर उगम जाल्लो आसा तेका जर गोंयान सगळे जाण वेलकम करता आम आदमी पक्ष हो दिल्लीचो पक्ष तेका गोंयान जर वेलकम जर करता परत उलोवन गेले जाल्यार काँग्रेस पक्ष हो वर्ल्ड सेंट्रलासून येयलेलो आसा आमचो एकूच तो एक गोंयचो पक्ष जो म्हणटा तो भाऊसाहेब बांदोडकर पक्ष महाराष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष तेन्ना भायरसून जे येतात न्हू आमी तांकां कांय म्हणूंक शकना पूण टीएमसी जर गोंयान जर येता जाल्यार तेका आमचो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचो हायकमांड जर तेंचे कडेन उलोवप चालू जर आसा बरे हितून जर चालू आसा की काँग्रेसची दिशाहीन जालेली आसा काँग्रेस पक्ष जो आसा 10 आमदार बीजेपीन वयता जाल्यार काँग्रेस पक्षाचेर विश्वास कसो धरपाचो फाल्यां सकाळी तेच चालू आसा न्हू म्हणून आमी कितें म्हणल्यार टीएमसी पक्ष वायट म्हणिना आमी म्हणूंकूच ना खंयच्या पक्षाक वायट म्हणपाक आमकां मेळना वायट म्हणपाक मेळना वायट म्हणटा आसतना कारणाशिवाय वायट कसो म्हणटलो म्हणून म्हणटा प्रत्येक पक्षाक वेलकम आसा हांगा आमी सुद्दां आमचो गोंयचो पक्ष फाल्यां सकाळी एक महाराष्ट्रान व्हरपाचो आहा गोंयचो एक महाराष्ट्रांत गोवंतो पक्ष कर्नाटकान व्हरपाचो आसा आमी थंय वचून आमी जर कितें केलें आमी कर्नाटकाच्या लोकांनी आमकां एक्सेप्ट करपाक जाय न्ही पूण खंयच्या पक्षाचें एलिगेशन घालता आसतना म्हाका तरी दिसना की तुमी कोणाक वायट म्हणूंक गावना अशें खंयचो पक्ष आमच्या युती जर जाता की आमचो नॅशनल पक्ष आमी वेलकम करता प्रत्येकाक अजून डिक्लेअर जालेली ना युती तरी आसतना आमी अशें दिलेलें स्टेटमेंट की चर्ची आलेमो बाब जो आसा न्ही तेजी आमी तुमकां हांवें क्लियरिटी दिलेली आसा की तेणी एक पक्षाक भायसून सपोर्ट केलेलो आनी जो पक्षान काँग्रेसीच्या विरुद्ध रावन आयज जर
राहुल गांधीचो हात जर वर करून सांगता आम्ही तेज्या वांगडा जर आसा जाल्यार चर्चीत बाप आमचो वायट कित्याक भायसून सपोर्ट करून आजपासून तेणी काँग्रेसीन वचोंक ना तो. थँक्यू. देव बरें. तुमकां कितें दिसता की गिरीश चोडणकर रिजायन जावपाचें कित्याक कारण हें नांव घेवना म्हणून हे मंत्रीचें? आता रिजायन जावं म्हणपाक ना, गिरीशाची जबाबदारी गिरीशान घेवपाक जाय न्ही. 15 दिसांचो टायम कित्याक लागून दिला? तुजे कडेन व्हिडिओ जर आसा, एक वायट गोश्ट लोकां समोर व्हरोन दिना की बायलेचें नांव पिड्ड्यार जातलें, पण तुमच्या भितर डिस्कस करून बीजेपीचो हायकमांड जो कोण आसा ताका घेवंक जाय आसलें आनी तेजें नांव मिनिस्टराचें डिक्लेअर करूंक जाय आसलें न्ही. त्या मिनिस्टरा पासून कोण तरी बीजेपीचे कितले बरे बरे मिनिस्टर आसा, कोणाचें नांव घेतलें हांव नांव घेवं ऑन रिकॉर्ड घेवं शकना, तेजे फुडें भायर वचपाक भियातली. बरोबर न्ही? मिनिस्टर जर अशें वागूं लागली, शपथ घेतात देवाचेर, आपूण शपथ घेवन सांगता म्हणटा आपूण लोकांचें संरक्षण करतलो म्हणून, आयज जर ते शपथ घेवन जर आपूण बलात्कार करतलो म्हणून सांगलें जाल्यार ते मनशाचेर विश्वास कसो दवरतलो? थँक्यू.